हो प्रसंग येयला जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचेर हो वायट प्रसंग येयल्लो आसा. कारण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी फॉर्म केल्या, जे तळागाळांतले लोक आसा, बारीक समाजाचे लोक आसा, बहुजन समाजाचे भुरगे आसात, तेंच्यांनी मेळून ही बहुजन समाजाची भुरग्यांनी मेळून ही आरजेपी पार्टी फॉर्म केल्ली. पूण वायट दिसता फाटले ज्यो 2 सीईसी मिटींग जाल्या त्या मिटिंगेनी जो प्रसंग जाला, म्हणजे लास्ट मिटींग सोडून ताचे पयलीं जी मिटींग जाल्या त्या मिटिंगेक कोणाक तरी काडपाच्या भुरग्यांक, म्हणजे खास करून जुलियस आल्मेदा म्हणून जो सातांद्रेचो एक आमचो भुरगो, ताका काडलो आणि ताका काडले उपरांत सातांद्रेची फूल टीम सगळी डिस्टर्ब जाली आणि हे काडपाक लागून सुद्दां खूब डिस्कशन जालें ओवरऑल. आणि जो आमचो मयूर आरशेकार म्हणटा हेणी सगळेचे रिपोर्टिंग आपले प्रेसिडेंटाक रिपोर्टिंग केलें की जो जुलियस आल्मेदा आसा त्यांनी प्रेसिडेंट आसा आमचो ताका फॉलबॅक करचो अशें म्हणून मयूर आरशेकाराक सांगलें. सो ह्या विशयाचेरच सांगले उपरांत आमचो प्रेसिडेंट मातसो भडकलो आणि जुलियस आल्मेदाक काडपाचो प्रसंग हो येयलो. होय चिमला जो युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्ट आशिल्लो तेन्ना हो प्रकार घडलेलो आणि हे घडला ते बाकीच्या सातांद्रेच्या भुरग्यांक कोताक येवना. सो सातांद्रेच्या भुरग्यांनी वेगळी वेगळी रिएक्शन दिली, हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फुडें गेले जाल्यार लास्ट सीईसी मिटींग जाल्या, म्हणजे आतां ही जी 14 एप्रिलाच्या पयलीं जाल्या सीईसी मिटींग. ते मिटींगेन आमची जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा ती बंद करपाचें डिसिजन काही जे सीईसी मेंबर आसा त्यांच्यांनी घेतलेले आसा. नांवां घेतले जाल्यार एक तेजन साळकार म्हणून आसा, सेबी फेर्नांडीस म्हणून आसा, मागीर विटू परब म्हणून आसा, सुनील गांवकर म्हणून आसा. ही डिफरंट अशी तौसिफ शेख म्हणून आसा. ही डिफरंट अशी नांवां आसात आणि वायट दिसता गांवांनी जे भुरगे आसा, एक्टिव्ह भुरगे आसा, ते काम करपाक सोदता जाल्यार तांकां आतां काम केलें जाल्यार फुडें तांच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा. कारण मोठे मोठे जे कोण आशिल्ले पळय त्यांच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी काम केल्लें आशिल्लें. सर आज असो प्रसंग येयलो जाल्यार त्या भुरग्यांनी कोणा कडेन वचपाचें असो मोठो प्रसंग पडटा. आनी म्हाजें तरी स्पेसिफीक मत आसा, पार्टी बंद जावपाक जायना आनी पार्टींतल्यान कोणाकूच काडपाक जायना. कारण एकटो कोणी काढलो जाल्यार त्याचे कोणी रिलेटिव्ह असता जावं त्याचे कडेन कॉन्टॅक्टार काही लोक असतात. गोंय आमचें ल्हान, हो प्रसंग जावपाक जायना हे म्हाजें डिसिजन हांवें सीईसी मिटिंगेक सांगलेलें. पूण तेंच्यांनी म्हाका तुजें हें डिसिजन आसा पळय तूं तें आमी नोटान कन्सिडर करता म्हणून सांगलें आणि म्हाका वोगी बसयलो. सो म्हाजें मत एकूच आशिल्लें, पार्टी बंद करप ना आनी पार्टींतल्यान कोणाक काडप ना. आनी तिसरें मत आशिल्लें, तुमी जे व्हॉट्सअप चॅटिंग, फेसबूक चॅटिंग जाता तें जावप ना. आपले जे इंटरनल गजाली आसा त्यो आपली इंटरनल बसोन सॉर्ट आउट जावपाक जाय हें म्हाजें पर्सनल मत आशिल्लें आणि हांवें सीईसी कमिटी मेंबरांक हें सगळ्यांक सांगलेलें. तर काही सीईसी मेंबर म्हणू लागले ना आमकां तें कळपाकूच जाय, करपाकूच जाय चॅटिंग. सो करून आज पर्यंत हो प्रकार जाला पळय तो सगळो वाऱ्यार गेल्लो आसा आणि एका सगळी सीईसीचे जे मेंबर आसा आमचे जे शटडावन करपाक जाय म्हणटा पार्टी पळय ते जबाबदार आसा म्हाका तरी दिसता. तेजेर तूं कितें रिप्लाय दितलो? ना पोस्ट घातलो तो पार्टी प्रेसिडेंट चेंज म्हाका खबर ना ते तुज्या नांवान पोस्ट घातलो तेणें पार्टी प्रेसिडेंटशी चेंज. आमी कितें म्हणटात की सपोज तर तुका प्रेसिडेंट चेंज जालो जाय आशिल्लो? ना प्रेसिडेंट चेंज न्ही, प्रेसिडेंट आतां एक सांगता तुमकां 4 वर्सां जाली आमची हे चेंज जाल्यात आणि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन म्हाका दिसता मार्चाक हे चेंज जावपाक जाय आशिल्लें. कितें जनरल बॉडी मिटींग जावपाक आशिल्ली, प्रेसिडेंट आनी कमिटी चेंज जावपाक जाय आशिल्ली, ती अजून जालें ना. सो आज ते जे पळय डिसिजन घेता पळय न्ही आमची सीईसी कमिटी जावं बाकीचे कोण ऑफिसर डिसिजन ते वॅलीड आसा काय ना ते आमकां पळोवचें पडटलें. सो एक्चुअली जेन्ना सीईसी मिटींग चालू आसली तेन्ना सडनली टॉपीक येयली की आरजीपी कांय प्रोग्रेस ना, ग्रोथ ना. सो मदीं म्हणूंक लागले की आमी बंद करूया पार्टी. सो चडशे मेजॉरिटी मेंबर्स जाल्ले ते म्हणपाक लागले बंद करूया कित्याक ग्राउंड लेवलार वर्क जायना. सो एटलिस्ट आउट ऑफ 20 मेंबर्स अराउंड 15 बी आसले आसतले की जेंका जाय आसली पार्टी बंद जाल्ली आनी थोडे मेंबर आसले की म्हणटाले आपणागे प्रायवेट बिझनस आहा आनी कितें आहा. सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड. सो आमी एक 5 जाण आसले की आमी सांगले की आमकां भावान सांगले नोटा. सो हांवें सांगले की एटलिस्ट आमी रावया 27 इलेक्शन जावं पसून. पूण ते तेंचे मेजॉरिटी ऑफ द
मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर एग्रीड दॅट पार्टी बंद करया. सो मिनट्स ऑफ द मिटींगूय आमकां दिवंक ना. जेन्ना मागली तेन्ना म्हाका दिसता विरेशान मिनट्स मागलेले, सो दिवंक ना ताका. आणि पार्टीची ग्रोथ आता काय ना व्हडलीशी, चड इतली वर्सां जाली, 3-4 वर्सां जाली, न्यू मेंबर्स कोण ना आणि ग्रोथूय जायना पार्टीची. आणि ऑन द ग्राउंड कोण ना भुरगे हा पट भोंवना तशें करून, आनी पयलींच्या भाशेन काय ना. आणि विरेशाक तेणी एंटी पार्टी एक्टिविटीज म्हणून नोटीस काडला. पूण एक्चुअली विरेश ही इज द ओनली MLA ऑफ RGP आणि तेकाच एंटी पार्टी सोबना, कित्याक विरेश इज इन कॉन्टॅक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द साऊथ गोवा बॉयज. सो आमी तेका मेळल्यार म्हणटा एंटी पार्टी. सो दिस इज नॉट फेअर एक्चुअली. केपेच्यान मॅक्झिमम लोक केपे तालुका म्हणल्यार कोता येतात, तर इवन कुडचड्या तालुका वयर सुद्धा लोक येयले की बाबा कितें तें डिसिजन आसता तुमी सांगा. सो हांव तरी मागे थोडे इश्यू हेल्थ इश्यू असले कारणान हे कारणान हांव लोकांक डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करपाक गेलो ना. बट आतां सगळे जे ओवरऑल जे पळय कळ्ळें आनी सोशल मिडियाचेर एक म्हणल्यार सगळ्यांची एक वायट गजाल म्हणल्यार अशें जाता आवय बापूय भुरग्यांक जल्म घालता आनी भुरग्यांक वाऱ्यार सोडटा अशी गजाल जाल्ली आसा. आमकां सेक्युरिटी जाय सगळ्या भुरग्यांची. जे भुरगे मुखार वयताले त्या भुरग्यांक आतां धमकी येवपाक लागली आसा लोकां कडच्यान. आतां तुमी पळया म्हणून कितें करता ते. आमकां ती सेक्युरिटी जाय. आमचे जे भुरगे ग्राउंडार वयताले, कितें बेल करपाक वयता, RTI करपाक वयताले, कितें करपाक वयताले, त्या भुरग्यांक धमकी येयल्ली आसा. सो आमकां ती सेक्युरिटी आतां कोण दितलो. सो तो मेन इश्यू. सगळे आमकां म्हणटा बाबा आमी अशी करताले, आमी ऑफिसान वयताले आनी सगळ्यांक खबर आसा कोण कोण खंय वयताले, कितें वयताले. सो तुमी जर पार्टी बंद केली आमी कोणा कडेन पळोवप. सो मोठो क्वेश्चन आसा. थोडे लोक म्हणटा आमी तुमकां हेल्प केल्लो, आमी तुमचे बरोबर येयल्ले, आमी तुमचे बरोबर भोंवताले. सो पार्टी बंद करपाक एक 2-3 जाणांक रायट ना. आणि CEC कॉन्स्टिट्युशनल पार्टी कॉन्स्टिट्युशनाक ना आनी देर इज नो हे इन कॉन्स्टिट्युशन की बाबा CEC मेंबर कॅन क्लोज द पार्टी. सो आमी तेका लागून एक सिंपल जो आमचो कोणा कडेन लिगल ओपिनियन घेवपाचो पळय तो ओपिनियन घेतलो. हांवें तांकां पार्टी जनरल सेक्रेटरीक मेल केला, बाबा तुमी AGM एन्युअल जनरल मिटींगची मिटींग घेतली ना इतली पयली, ती घेया. एकच मिटींग कितें जाल्ली तेजे नंतर ती एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग म्हणटा ती जाली ना. सो लोकांक पीपल मे डिसायड. लोकांनी डिसायड करून दी बाबा तुम्ही पार्टी बंद करतात. चल लोकांक जर नाका जाल्यार थंय आमी पार्टी बंद करया. आतां लिडरशीप आमी पयलीं साकून रिस्पेक्ट करता. जो आमचो लिडर आसलेलो पयलीं आमी कित्याक लागून भायर सरलेले, कोणाक लागून भायर सरलेले, ते लिडरान बाबा आपलो प्रोटोकॉल आनी आपलो डिसिप्लीन पळय सांबाळपाचें काम आसा, ते लोकांक सांबाळपाचें, भुरग्यांक सांबाळपाचें काम आसा, ते लिडराचें काम. सो तो आमकां जे गायडलायन्स दितलो आमी ते हेजेर वयतले. सो ते गायडलायन्स आमकां म्हाका दिसता आफ्टर इलेक्शन 2022 तरी केपें सारके एरियेक आमकां तर मेळना. कित्याक आमी 2022 नंतर काही इश्यूज घेताले, पब्लिकली इश्यू घेताले, मागीर आमी पर्सनली इश्यू घेवपाक लागले इश्यूज. पूण आमी मिडियाचेर बी चडशे वचना आसलेले कित्याक इश्यूज घेताले. कित्याक आफ्टर इलेक्शन अकस्मात एक डिसिजन येयलें, GP न्यूजाचो एक्सेस आसलो तो काडलो. सो तो कित्याक काडलो मे बी ते सेवरल रिजन. बट ते सगळें डिस्कस जावपाक जाय आसलें. पार्टीची ग्रोथ वचपाक जाय आसली, मुखार वचपाक जाय आसली. आज आमी अशे स्टेजीर आसा. आफ्टर 39 प्रोटेस्टाक जेन्ना म्हाका दिसता लोकां कडच्यान अशी अपेक्षा आसलेल्यो की तुमी आतां हें सगळें सांबाळपाक जाय. हे वायट हेतून दुसऱ्या एंगलान वचपाक जायना. सो खुबशे होप आसा. ते प्रेशरा खातीर आज आमकां येवचें पडलें आनी आमी हें प्रेस घेतला ती घेतला. आमी आमच्या आमदाराकय विचारतले क्वेश्चन, बाबा हें जालें कितें. कित्याक वी हॅव रिस्पेक्ट दीस 3 पीपल. जेन्ना आमकां दिसतालें की विरेश बोरकर, विश्वेश नायक, मनोज परब हे जे कितें डिसिजन घेता, ते डिसिजन जे घेता पळय ते गोंया खातीर घेता. हे आमकां विश्वास आसलो आनी तेच डिसिजनाचे आमी मुखार वयताले बाबा गोंया खातीर. आज गोंयांत गरज आसा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची, रिजनल फोर्साची. जेन्ना हांकां पयलीं हांची खुबशी डिसिजन जाली, अलायन्स करपाक गेले, आनी कितें करपाक गेले. सी आमकां आमी बारीक मेंबर जाले, बारीक मनशाक तुमी विचारपाक जाय आसलें बाबा आमी अलायन्स करपाक तुमी वयता तें ओके काय ना. आमकां तें विचारना. जर गेले आमी तुमचे बरोबर रावले, केपें सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सी जालें, चल ओके अलायन्स जालें मागीर चल करया अशें तेंचे लोकांचे व्ह्यूज येवपाक लागले. पण आज अशे व्ह्यूज येवपाक लागले की यो बाबा गाडया बस, आमी गाडी येता, आमी खर्च करता, या तांकां मेळपाक. आनी हो काही माझे पर्सनल थोडे इश्यू खातीर बी हांव तेंचे बरोबर तसो भायर सरनालो. हांवें तांकां मॅनेज केलें. सो मुखार कितें जातलें पळय तें आमी करूंक शकना. सो तेका लागून हांवें एक लिगल ओपिनियन घेवन हांवें तांकां लेटर केलें, मेल केलो, बाबा अशें अशें आसा, तुमी एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग घ्या. लेट पीपल डिसायड. तुम्ही जर पार्टी बंद करता, तुमकां तर गोंयकारांचे पडून गेल्ले ना, रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां पार्टी नाका, काम करपा नाका जाल्यार तुमी जाय तें तुमी करा.